दिसू देला म्हाका दिसू देला जेजून मुझे आर्गां दिवचो दिसू देला म्हाका दिसू देला जेजून मुझे आर्गां दिवचो दिसू देला येया रे येया धावून येया सगळी येया मेळकू येया हसून येया नसून येया 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 रे येया रे येया धावून येया सगळी येया मेळकू येया हसून येया नसून येया 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 रे दिसू देला म्हाका दिसू देला जेजून मुझ्या सेवा दिवच्यो दिसू देला म्हाका दिसू देला जेजून मुझ्या सेवा दिवच्यो दिसू देला येया रे येया धावून येया सगळी येया मेळूंक येया हसून येया नसून येया 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 रे येया रे येया धावून येया सगळी येया मेळूंक येया हसून येया नसून येया 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 रे. मुखेश भाव भयणीनो, पास्काचो चवथो आयतार आयचो जावन आसा. चवथ्या आयतारा आमकां बोवा पुरबायताना लागशिल्ल्यान वेंगून पटलोवन धरूंक आमचो जेजू तयार आसा. ह्या खातीर देवाचे वर्ते कृत्यां आमच्या वयर ताणें दाखयल्ल्या खातीर ताका आर्गां दिवया, तसो उपकार बावड्या. मिसेचें बलिदान माया मोगान आतां आमी संभ्रमया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोवे आसो. जेजू क्रिस्त दय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देवस्तुती बरो गवळी आनी ताच्या शेळयांच्या वर्त्या बरेपणा खातीर तस गवळी गोड्याचे दार उक्तें दवरनो आमकां सदांच लागीं आपयता म्हणलो संदेश दिता. जेजू बरो गवळी जावन ताच्या शेळयां खातीर जीव दिता. बरो गवळी आपले शेळयो सुकोवन गेल्या वेळार तांकां सोदून धांवता, तांचे गाय बांदता आनी तांचे थंय आशिल्लें कितेंय उणेपण आसा तर तांकां आपल्या खांद्यार घालून तो उखून हाडटा आनी तांच्या शुश्रुशा करता. तेंच आज आमी पळयता आमच्या जिवनांत जेजू बरो गवळी हर एका वेळार आमच्या सांगाता आसता. आमची अख्खी पवित्र सभा आज व्हरतो मान दिता त्या जेजू, कित्याक तो आमच्या सांगाता जियेता. बरो गवळी आमकां कशें गरजेचो गी तशेंच बरे वडील पवित्र सभेन आमकां गरजेचे जावन आसात. ह्या खातीर आज आमी देव आपोवण्या खातीर जायते मागोवंक जाय. आमकां चड आनी चड सगळ्या संवसारांत देवाचे वर्ते मोग आनी सुवार्ता परगट करच्याक तस शासिद्धो आमकां जाय, धार्मीक आमकां जाय. बोवा परबायतारां पवित्रपणान जेवची जिणी जेवची क्रिस्ती परचां आमकां जाय. ह्या परचे खातीर शासिद्धोता खातीर धार्मिका खातीर आमी मागता आसतना देव ताच्या मोवाळ मोगान हर एक लागीं आपल्या सर्ती हाडून दी. आमकां सगळ्यांक जाय जालें बरेंपण तो पावो करून दी म्हूण आमी मागया. आज आमचें तें आसलें उणेपण वळखून घेवया, सोम्या सांगात एक जावया. सोम्याच्या मोगान बरोवन आमची पातकां वळखून सांगाता म्हणया. हांव पातकी सरपददार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनाचे दोन तोंडां दुसरून वायटा धरून आनी बरें सणून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून भगवान सदांच संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं विनंतीकारात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपददा देव आमची काकूत करूं, आमची बातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर,
काक्लूत कर, क्रिस्ता काक्लूत कर, क्रिस्ता काक्लूत कर, सोमिया काक्लूत कर, सोमिया काक्लूत कर, सोमिया काक्लूत कर. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा बापा, महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा बापा, महिमा तुका ससनाचे ससना, महिमा तुका ससनाचे ससना. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Alleluia, amen. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा जेजू ख्रिस्ता, महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा जेजू ख्रिस्ता, महिमा तुका ससनाचे ससना, महिमा तुका ससनाचे ससना. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Alleluia, amen. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा पवित्रात्म्या, महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा पवित्रात्म्या, महिमा तुका ससनाचे ससना, महिमा तुका ससनाचे ससना. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Alleluia, amen. प्रार्थया सप्रितीच्या मगळा बापा, आमच्या जीवनात सदांच करो गवळी जावन तो रावलाय. तो जावन आसाय त्या गोट्याचे दार, आणि त्या दारान कोण सकडी भितर रिकतागी तांकां शपिताय, तो तुज्या त्या जिविताच्या जरी पायताय. हेंच निर्मणे सदां आमचे जावं. आमी मागता आमच्या सुम्या देवता जेजो क्रिस्ता वरवीं तो करत हे तुझे स्वयं पवित्र आत्म्याचेपणान जियेता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. पयले वाचप देवदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. तवळ पेद्रू 11 जाणांक सांगाता उबो रावलो आनी व्हडल्या ताळ्यान लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो. तर तुमी कुर्सार मारलेल्या त्याच जेजूक देवान सोमी आनी क्रिस्त केलो म्हूण इस्रायलाचे सगळे घराणे दुबावीण जाणा जावं. ही उतरां आयकतच तांची काळजां सिंदिल्लेल्या बरी जालीं. आनी पेद्रू लागीं आनी हेर देवदूतां लागीं तांणी अशें विचारलें, भावानो, तर आमी कितें करी जाय? तवळ पेद्रून तांकां जाप दिली, पाताक रडा आनी जिनी बदला आनी तुमचे मदलो हरी एकलो आपल्या पातकाचे बोगसणे जोडच्याक जेजू क्रिस्ताचे नांवी पवित्र स्थान घेवं. तवळ तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें. कित्याक तुमकांच म्हूण ही बसवणी केल्या. तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यांक आनी पयस असलेल्या सोमेस्तांक म्हूण ती केल्या. जाका सर्वेस्पोर आमचो देव आपोवणें दिता त्या हरी एकल्याक म्हूण ती केल्या.
ह्या आनी हेर साबार उतरांनी पेद्रू तांकां रुजवात दिवंक पळयले आनी हे नश्टे संततींतावन तुमकांच बचाव करा म्हूण तांकां उलो दिलो. उपरांत ताचे उतार मानून घेतलेल्याक पवित्र स्थान दिलें. सुमार 3000 जण त्या दिसा तांच्या मेळींत दाखल जाले. देवाचे उतार हें. देवाचे ओडपकार. Servis por mozo goli Kain smaka unena Servis por mozo goli Kain smaka unena Servis por mozo goli Kain smaka unena पासवो सोरो मेळटा थंयसर म्हाका विशेव दिता प्रशांत उदका सरशीन म्हाका तो व्हरता म्हज्या जिवाक नव्यान गोठाय दिता सर्वेस परमोसो गवळी कांयच म्हाका उणेना आपल्या नांवासरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता काळोखाच्या पिरांतल्यान हांव चलता तरी कसलें वायट हांव भियोंचो ना कित्याक तूं म्हज्या सोवे आसाय तुजो दांडो आनी तुजें बेत आसा ते म्हाका दय दिता सर्वेस por mozo gowळी कांयच म्हाका उणेना गर्द जेवण म्हज्या दुस्मानासर मुखार तुवें म्हाका तयार केलाय तेलान मुझे माथे तू मागताय मुझे को बोरून वोमता सर्वेस por mozo gowळी कांयच म्हाका उणेना खंडीत जावन सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजी दया मया म्हजे सोवे आसतली आनी सर्वेस्पराच्या गरी सदांकाल हांव जियेतलो सर्वेस por mozo gowळी कांयच म्हाका उणेना सर्वेस por mozo gowळी कांयच म्हाका उणेना दुसरें वचप सं पेद्रून पयल्या पत्रांतलें वचप प्रिती मोगाचेनो बरें केल्ले खातीर तुका जर सोसूंक मेळ्ळें आनी सोंसणिकायेन तुवें तें सोंसलें तेदवां जाल्यार देवाक तूं मानवताय तुमकां आपोवणें मेळ्ळ्या ह्याच खातीर कारण तुमचे बसत पयलें क्रिस्तान कश्ट सोंसल्यात ताच्या मेटांनी तुमी चलच्याक ताणेंच तुमकां देख दिल्या ताणें कांय पाप आदारलेलें ना आनी ताच्या तोंडांत कसलेंच कापाटीपण आयिल्लें ना ताका सवल्ल्या वेळार ताणें पाटी सवलें ना ताका कश्ट येतना ताणें बेश्टायिल्लें ना बगार निती प्रकार जर्ती करतल्यांचे जतनेक आपणाकच ताणें ओपून दिलो आमी पातकाक मरोन पवित्रपणाक जियोवचे खातीर कुर्सायिल्ले आपले कुडीक
ताणें आमची पातकां वळयलीं. ताच्या गाया वरवीं तुमी गूण जाल्यात. तवळ पर्यंत वाट चुकोवन गेल्ल्या बकऱ्यां बरी आसली तुमी आतां तुमच्या आत्म्याच्या राखण्या आनी गवळ्यांतय फाटीं आयल्यात. देवाचें उतर हें, देवाची व्हड उपकार. Hallelujah, 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 amen. Hallelujah, 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 amen. Hallelujah, 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 amen. Hallelujah, 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 amen. हांवूच बरो गवळी म्हणटा सो मी, हांव म्हज्या बकरां वळखतां आनी ते म्हाका वळखता. Hallelujah, 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 amen. Hallelujah, 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 amen. Hallelujah, 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 amen. Hallelujah, 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 amen. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमची सोवे आसूं. सामजो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ अर्थ. महिमा तुका सुमिया. त्या वेळी जेजून पारिजावा लागी म्हळें, सत्य हांव तुमकां सांगता, जो कोण बकऱ्यांच्या गोट्याक दारांतल्यान भितर सरनासतना दुसरेच वाटेन वयर सोडून येता तो सोर आनी लुटकार. जो कोण दारांतल्यान भितर सरता तो बकऱ्यांचो गवळी. हाका राखवाल दार काडटा. बकरे ताच्या ताळ्याक कान दितात. आपल्या बकऱ्यांक तांच्या नांवान उलो करून तांकां तो भायर व्हरता. तांकां सकडा भायर काडटस तांच्या फुडल्यान तो वेता आनी ताचो ताळो वळखतात. ते बकरे ताच्या फाटल्यान वेतात. परक्या फाटल्यान ते बिलकुल वचनात. ते परक्याचो ताळो वळखनात जाल्ल्यान तांचे तावन ते पळोवन धांवतात. जेजून तांकां ही ओपा सांगली, पूण ताणें सांगलेल्याचो तांकां अर्थ जालो ना. देखून जेजू परत्यान म्हणालो, सत्य हांव तुमकां सांगता, हांव बकऱ्याचें दार. म्हजे पयले आयिल्ले सर सोर आनी लुटकार. देखून बकऱ्यांनी तांकां गुमान करूंक ना. हांवूच तें दार. म्हज्या मुखान भितर सरता तो शाबितायन आसतालो. तो भायर भितर वेतालो, ताका सोरोय मेळटालो. सोर येता फकत सोरूंक, जिवीश मारूंक आनी विबाड करूंक. हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हूण. बरो न्हू वमतोच्या मापान तें मेळो म्हूण. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमा. वाकणी तुका क्रिस्त. जेजू क्रिस्तादे म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी मोगाळ भुरग्यानो, 1912 इस्वेंत जॉन हार्पर म्हणलो प्रोटेस्टंट याजाक आपल्या कुटुंबा सांगता टायटानीक तरवार पैणाक बायसरलो. हे तारू अवघडाक सांबाळले आमकां कळीत आसा. ह्या तारवाक कोणूच कितें करूंक साध्य ना. देवाक तें पुटोवंक साध्य ना म्हणल्यार
त्या वरत्या हंकारान ते मुखार व्हरता आसतना उदका भितर आसल्या त्या आयसबर्गाक कळीत नासतना ताणें आपटेलें आनी तें तारू अवघडाक बली जालें. त्या वेळार जॉन हार्पर जेजू बरो गवळ्या परी आपली सेवा हेरांक दिवच्याक तो मुखार वेता. सर भुरग्यांक, स्त्रियांक आनी जेजूची वळख नातल्यांक पयलें तो मेळिल्ल्या दोणीर एकट्या दोणीर आनी त्या लायफ बोटीन ती तांकां तो मुखार वचोंक सांगता आनी तांचो जीव तो वांचयता. उपरांत तो बोबाड घालता. मरणाच्या भियांत आसल्यांक जेजूच्या उतरांनी तो बुजयता. आपणाचो जीव वांचोवचो अवकाश आसल्यार हेरांक तो दोणीर धाडटा. ताची लायफ जॅकेट सयत काण तो आनी एकल्याक दिता. दर्यांतल्या तण उदकांत प्राण सोडच्या पयलें लक्षिल्ल्यान उदकांत बुडोवन मरोंक तयार जाल्ल्या एका व्यक्तीक जेजूचे बावट दवरूंक उलो दिता आनी निमाणें त्या थंड उदकांत बुडोवन तो मरता. जॉन हार्पर आपल्या मेस्त्री जेजू बरी शेळयां खातीर जीव दिल्लो बरो गवळी जावन आसा. बऱ्या गवळ्यांक कांयच उणें ना मोगाचें न्हू. कित्याक आयच्या समाजांत आमी पळयता अन्याया विरोध अनिती विरोध जायते जाण झुजतना तांणी वयर येवन वचो तांचें जीवन अर्धरीत काबार करचे जायते वायट मनीस आज आमी पळयता. हेरांच्या हक्कां खातीर जीव दिवच्याक तयार जाल्ले जावन आसात आमचे पवित्र सभेचे याजक आनी धार्मीक. कित्याक पवित्र सभा हर एकल्याच्या जिवितांत एक बऱ्या गवळ्याचो थाळो जावन मुखार वेता. तर गवळी आपल्या शेळयांचो खरो मोग करता. कित्याक हाच्या वांजेलान आमी पळयलें जाल्यार गवळ्यान बकऱ्यांचो वर्त तरा मोग केल्या देखून तो हर एका बकऱ्या वळखता. तो ताका नांवां आपयता आनी नांवां आपयल्या उपरांत ते बकरे तेचे ताळो आयकतात आनी ताचे सांगता ते आसतात. आमी परने चल्ल्यांत सबार गवळ्या विशीं आयकता. आबेल एक गवळी आसलो, मोयजे एक गवळी आसलो, राय जावच्या पयलें दावीद एक गवळी आसलो. एक गवळी आपल्या शेळयां खातीर कितेंच करूंक तयार आसले. कित्याक तांकां पडोन गेल्ले, तांकां दिल्ली ती जबाबदारी. पूण त्याच प्रमाणे थोडे ठक्की भाड्याचे गवळी आसले. ते आपले स्वार्थ पळयताले, आपल्या स्वार्था खातीर जियेताले. मात्र न्हय, तांकां गवळ्या त्या शेळयांक कितेंय अनवरां येता आसतना ते तांकां सोडणो पळापळ घेताले. त्या देखून मोगाचें न्हू, आज जेजू आपुरबायतारान आमकां सांगता सोर येता सोरूंक, लुटूंक आनी विबाड करूंक, नाश करूंक. तो जावन सैतान जेवसार आमच्या जिवनांत देवटी रिगलो जाल्यार उपरांत सगळें तो नाश करता, सगळें तो नापयस करता. पूण जेजू म्हणटा हांव आयलां जिवीत दिवच्याक, बरो नोमतो मापाचें, भरपूर मापाचें जिवीत दिवच्याक. आनी हें कम दॅट यू मे हॅव लायफ, लायफ इन अबंडन्स. तसलें लायफ इन अबंडन्स इज ओनली इन क्रायस्ट. आनी तसलें जिवीत जेजू मात्र दिवंक शकता. मोगाच्या भाव आनी भयणीनो, हें अनुभव केल्यार कळीत जाता. तें जिवीत तुज्या जिवनांत तुवें भोगता आसतना तुज्या जिवनांत जेजू जियेता शिवाय तूं न्हय. त्या देखून आमी म्हणटा म्हजें तें जेजू जियेता. सांपाल म्हणा लागलो हांव न्हय, तो जियेता, तो. आनी जें कितें म्हज्या जिवनांत चलता तो तें पुकारसून व्हरता, तो करता. तशेंच आज आमी एक बरो गवळी जायचे जर कितें करूंक जाय. एका बऱ्या गवळ्यान ताच्या शेळयांक कशें मोग करता गे, तशेंच आमी ताच्या ताळ्याक खाण दिवंक जाय. आमी ताणें आपयतना जाप दिवंक जाय, भरोशान रावंक जाय. म्हणजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात म्हणले भरोशाची उतरां जेजू उसारता. कश्टांच्या वेळार, अनवरांच्या वेळार आपलो हात तो सणिना म्हणल्यार भरवशान आमी जिवंक जाय. म्हणल्यार वर्त्या जिविताच्या वाटेर तो आमकां व्हरून पळयता. दुसरें जेवच्या इनातय आमी एक जावन रावंक जाय.
ताचे सांगता केदाळे बोकडे एक इंड जावन रावतात ते एकदां दुस्पटून पयस गेले जाल्यार तांकां अनाहूत राखोन आसता. आमच्या जिवनांत जेजूतावन आमी पयस गेल्या नंतर अनाहूत खंडीत आसतले. त्या देखून जेजून म्हणलें उतरां तुमी म्हजे थंय एक जावन रावात आनी तुमी एक जावन रावल्या जाल्यार हे तेस्ट फळ दिवंक शकतल्या. थोडे फावटी आमी चिंतू पुरो आमचें जिवन कित्याक निरपळ निरास पूण कित्याक तें जेजू थंय आमी एक जावन नाव आमी ताचे पांटे जावंक नाव तरी आमी ताचे पांटे जावन जियेत आसतना यथेश्ट पिकावळ थंय आसतली. तिसरें मगाचें नांव आमी ताचे बरी बरो गवळी जावचें. ह्या संवसारांत खोटे गवळी सबार आसात. स्वार्थान बेजबाबदारेन जियेल्ले शेळयांक दुस्पटयले. दुसऱ्या वाटेन गवळ्याक आपल्या शेळयांक राखोवंक शकना. गोट्यांत त्या दार जावन तो रावता आनी तें दार सुभद्रचें दार जावन आसा आनी जेजू आमचें दार. जेजू आमची वाट तो आमकां सदांच सांबाळटा. तर ताच्या वरत्या वाटेंत आमी चलतना बरे गवळी आमी जावया. देव आपोवण्याक जाय ते आज आमी अवकाश करून दिवंक जाय. मगाच्या न्हू आमच्या कुटुंबांत आमकां याजाक जाय. आमकां याजाक बरें याजाक जाय म्हण आमी इगर्जेनी सांगल्या पावना. आमच्या कुटुंबान देवा स्वण आसूंक जाय. आमच्या कुटुंबान बरी देवा याजाका विशयांत धार्मिका विशयांत ह्या पयस सभेच्या वडिला विशयांत बरें उलोवणें आसूंक जाय. नातिल्ले आमी हाडन थंय नाका जाल्ली विदोळी करन तांचे विशयांत वायट उलयतना कोण देवा पोण्या पाळो दिवंक शकता. पयलींची आमची मालगाडी कितल्या आपुरबाय तरान ती हेरां पयस सभेच्या मुखेल्यांक गौरव दिनासली तांच्या विशयांत एक वायट उतर उलयनातली. आज आमकां कळीत ना तरी ते सुखीन ना तरी आमी तांचे सूख काणून उलयता. कित्याक म्हळ्यार आमकां ते सवयर पडला. तुज्या कुटुंबांत तुज्या घरांत एक याजाक जावं दी एक धर्मीक जावं दी जावच्याक माग आनी तुजें पवित्रपण सांबाळ. तेन्ना देव हर एकल्याच्या कुटुंबांत एक देव आपोवणी हाडटलो आनी तेन्ना त्या आपोवण्याद्वारे आमची गजमतां जिवाळ जाताली आनी आमची कुटुंबां पवित्र जातालीं. आमेन. आमचो भावार्थ एका निजा देवाते उसारुया. सत्मानता देवाक सर्वदा बापा स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्रात्म्याचे गर्भे समवलो. ओंकार मयेतान जल्मलो. पांच पिले तकाल ताणें कस सोंसले. ताका कुर्सा जडलो. तो मेलो आनी ताका नेके पिलो. तो मेल्ल्या मध्ये देवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्लेलो परतून जिवन जालो. सर्गार चडलो. सर्पद्या देवाच्या उजव्या बसला. तेन्ना जिवांनी मेल्ल्यांची मनसूब करूं येतालो. सत्मंता पवित्रात्म्या कथोलीक पयसबेक भक्तांचो एकतार पातकांचे भक्ताणे कुडीचें जेवणपण ससनाचें जिवीत. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो सर आमची प्रार्थना जेजू आयकता आनी त्याच वर त्या प्रार्थनाद्वारे आमची सगळे कितें सकडी गरजो विणवण्यो आसात त्या आमी ताच्या मुखार उसारूंक शकता. तर ह्या वेळा आमी त्याच जेजू लागीं मागया. अख्खी पवित्र सभा सोलोन व्हरच्या पाप साहेबाक विस्पांक याजकांक आनी लायकांक जेजू बऱ्या गवळ्याची देख घेवन मोगान एक कोटेर इन बांदून हाडूंक आदार जावच्याक आमी मागया. राजकीय मुखेले बऱ्या गवळ्या बरी जबाबदारेन शेळ्यांची जतन करूंक जेजू बऱ्या गवळ्याचो ताळो पारकून समर्पीत जिणे मारिपात आमी हर एकल्यांनी आमकां दिले मिसांव बऱ्या तरा मुंदा आसून व्हरोंक विविध पिढींनी आनी उतर प्रायोरी कश्टांच्या आमच्या भाव भयणीक देवाचे ससाय लाभय म्हणून आमच्या तांकी भरती तांची सेवा करूंक कुटुंबांतल्या चड भुरग्यांनी ताच्या वर्त्या जिवनांत जेजूची मौल्यां घेवन त्या प्रमाणे जिवन जावन जेजू बरी जावच्याक आनी अवकेश मेजा बरी जमले आमी सयत हर एकली जेजूच्या मोगान मात न्ही जेजूचो खरो अनुभव करूंक जाय जाली सर बरेंपण तो आमकां दिवं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. फाटलो तुजो जेजू करूंक हांव आशेता. फाटलो तुजो जेजू
करूं खावाशेता फाटलाव तुजो चिजू करूं खावाशेता फटीसर सोना फटीसर सोना फटीसर सोना फटीसर सोना जीवो उंडो तू जाऊन आयलो जीवो उंडो तू जाऊन आयलोय जीवो उंडो तू जाऊन आयलोय फटीसर सोना फटीसर सोना फटीसर सोना फटीसर सोना मुनशा पातकेंक रागात वरोलय मुनशा पातक्यांक रागात वरोलय मुनशा पातक्यांक रागात वरोलय फटीसर सोना फटीसर सोना फटीसर सोना फटीसर सोना म्हज्या मोगेच्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पद्दता देवा बापा मानतात असलें जा म्हणो मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नेके पवित्र देवाक सर्वेस्पर म्हणून घेऊ सर्वेस्परा आमच्या मोगळा बापा आमचें जिवीत तुका समर्पीत करता बऱ्या गवळ्याच्या हातांत मेळिल्लें तें जिवीन अबरपायचें जावच्याक आनी खऱ्या वर्त्या पवर्तान आनी मोगान बरोवन सदांच आमचें जिवन मोगाचें करचें आमकां पावक कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमची सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबरता सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्पर पवित्र बापा सर्पद आनी सजनाच्या देवा सरकाळी आनी सताय आमी तुका देन वासोंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो मनशाकुळाचें रक्षण करच्याक बापान आपल्या पुताक संवसारांत हाडिल्लें बरो गवळी जावन ताणें आमची सेवा केली आनी ताच्या शेळयां खातीर आपलो जीव समर्पीत केलो त्याचो ताच्या नादार उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गीचो दळबार निरंतर गायतात तुजे मोका पवित 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 दरबारासो सर्वेस्पर तू सगळ्यांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा ओन सर्गी तुका जय ओन सर्गी तुका जय ओन सर्गी तुका जय 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 ओन सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय सर्वेस्परांचे नावे येता ताका जय सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय बापा खरंच तू पवित्र तून सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुझ्या पवित्रात्म्या दळून देणे पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता जावं ते आमकां आमच्या समयांच्या क्रिस्ताची कोडो आणि रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोसोवेच्या आधी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो म्हणलो तो आपल्या सिसांक दिलो आणि म्हळें हो तुमी समेस घेयात आणि कयात ही म्हजी कोड तुमच्या पासत समर्पणची
तेच परिचवण जाता ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या सिसांक दिली आणि म्हळें ही तुमी समेज घेयात आणि हांदलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सश्णी कळचे रगत पातकाच्या बगसाण मेळच्या तुमच्या बसत आणि समेज मनशां बसत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासा करात. Babert så godt borget du ja. तुझी मरण सुमिया जेजू आम्ही समारंभ का तुझ्या पुनर्जीवन पोट आम्ही परगटा तुझ्या येण्यान सुमिया जेजू आम्ही अर्पिता. बापाजेच्या माणसाने पुन्हा जीवन म्हणून आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिवीत सोडा आणि सोडची कास तुका समर्पिता. तुझ्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेची कोड आनी रगत सतल आम्हा समेजता पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पयस सभेचो उगडास काड आणि लियो आमच्या बगेन बापा सर आमच्या गळी बापा सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत करी तांकां आनी तुजे इश्टगत मेल्यार समेजता तुजे परजाळीत मुखामळ पळोवंक पाव कर आम्हा समेजची दाय कर म्हण आमी मागता. अवकार बरे देवाची मागीर संगती बगेम दवंदूत आनी तुका मानवल्यान तुका सर भक्ता संगता आसी सम फ्रांसीस सम पाद्र पियो समांतन सम क्लारा संगता सश्टांच्या दायजान तांकां वांटो दी कर तांच्या संगता आमी सदांच जिवितान बरोंक आमकां तूं पाव कर. त्या जेजो वरवीं त्या जेजो सांगता त्या जेजो तोय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. आमच्या समयान सिकेलेले प्रार्थन मोगान आमी म्हणुया आमच्या बाबा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळण्या पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्वरा सर वायटांतले आमकां निवा दया करून ह्या जिवितांत सवस्का आमकां दी सर्गींचे भागे आनी आमच्या सर्वंदार जेजू क्रिस्ताचे येणे बरो शानत रयतले आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुडय आनी सर आकातांतली वाठय. राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना समयान जेजू क्रिस्ता तुझ्या दवनतामुळे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशेबरमेन तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजे ताणें राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. समेची शांती समाधान आनी माये मोग सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. माये मोग आसोन एकवट संख्या जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. बोमोगीच्या बाबणीनो पळय आमचो स्वामी जेजू बरो गवळी ताच्या बकऱ्यांक या ताच्या शेळयांक बोव वापरतारान तो सांबाळटा. जे जेवणाक आपयलेले सर आमी सुभागी सम्यान म्हजे भितर येवचे म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली.
तूच मुजो सोमी तूच मुजो दे वाका आनी तुका काळजांता तूच मुजो रसनार तूच मुजो दणी वाका आनी तुका काळजांता तूच मुजो सोमी तूच मुजो दे वाका आनी तुका काळजांता तूच मुजो रसनार तूच मुजो दणी वाका आनी तुका काळजांता तूच जेजू उजवाड मुजो सांडलेल्यांक कसरो करू विश्वास तुजेर मुझे देवता तूच जेजू आदार मुजो मोगनानी तुजे तसलो दवून तुजे सरशी येता तूच जेजू उजवाड मुजो सांडलेल्यांक कसरो करू विश्वास तुजेर मुझे देवता तूच जेजू आदार मुजो मोगनानी तुजे तसलो दवून तुजे सरशी येता तूच मुजो सोमी तूच मुजो दे वाका आनी तुका काळजांता तूच मुजो रसनार तूच मुजो धनी वाका आनी तुका काळजांता जेसू म्हणटा हांवेला जिवीत दिवच्याक बरोन वमतोच्या मापाचे जिवीत दिवच्याक प्रार्थया सरपद आमच्या मगळा बापा तुझे जिवीत आमी घेतलां त्या जिवितांत सदांच जियोंक आमकां पाव कर चड आनी चड मापान हेरांच्या जिवितांत जिवीत बरोवंक आनी खरें सक्सी जावन तुका जियो आमकां तुज्या कृपेन बळ हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमची सवे आसो आनी सरपद वेदाते बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन. ओके बाबडी न्हू बोवा प्रभेसो बोऱ्या गोवळ्यासो व्हरतो आयतार देवा पणस आयतार आमी संभ्रमता मागीर आमी देवा पावण्या खातीर बऱ्या गोवळ्याच्या वर्त्या हिणांत एक जावन शेळयो जावन जियोंक वचून येयात क्रिस्ता शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार. हांव उठतलो आनी वेतलो बापा सरशी हांव रावतलो हांव उठतलो आनी वेतलो बापा सरशी हांव रावतलो सर्गीच्या त्या घराक ससनाच्या ते राजाक सर्व संगी देवा हांव मेळतलो सर्गीच्या त्या घराक ससनाच्या त्या राजाक सर्व संगी देवा हांव मेळतलो हांव उडतलो आनी वेतलो बापा सरशी हांव रावतलो जेजूच्या त्या नांवाक हांव गायतलो बापाच्या त्या मानाक अर्गां दितलो जेजूच्या त्या नांवाक हांव गायतलो बापाच्या त्या मानाक अर्गां दितलो हांव नाचतलो हांव खेळतलो हांव नाचतलो हांव खेळतलो हल्लेलुया गायन मुजो करतलो हल्लेलुया गायन मुजो करतलो हांव उठतलो आनी वेतलो बापा सरशी हांव रावतलो हांव उठतलो आनी वेतलो बापा सरशी हांव रावतलो मोगाळ पुत्रा सोविंग
ओंकार मरे आशीर्वाद दे आमकां जेच्या भाव पवित काळजा भुरग्यांक तुज्या दे तुझे आशीर्वाद भगवान कुसाचे करुवेन निरंकार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.